गोंय आनी केंद्रीय मंत्र्यान गोंय सरकारान उबारिल्ले जायते प्रकल्प खाजगी करपाच्या हेतान पावलां उबारल्यात ताका काँग्रेसीचो विरोध आसा। दक्षिण गोंयचे ऑस्पिशियो हॉस्पिटल PPPचेर खाजगी आस्थापनांक दिवपाचे भलायकी खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन चलयला। ऑस्पिशियो इस्पितळ उबारपा खातीर सरकारान खर्च करप आनी तयार जातकच खाजगी आस्थापनांक दिवपाक काँग्रेसीचो विरोध आसा अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान काँग्रेस हावजान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत जाहीर केला। गोंय सरकारान PPP म्हळ्यार कितें हें जाहीर करचें अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। आमच्या देशाच्या सगळ्या सरकारांची जी प्रायोरिटी आसा ती आमच्या जनतेची बेजिकली इकॉनॉमिक आनी सोशल वेलबिंग हें सांबाळप आनी हें करता आसतना प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी ही सगळ्यांक एक समान मेळची हो तेजे फाटल्यान हेतू। आमच्या देशान जी मिक्स्ड इकॉनॉमी आमी एडॉप्ट केली तितूंत प्रायवेट सॅक्टर्स आसा, पब्लीक सॅक्टर आसा आनीक थोडी सॅक्टर आसात जंय दोनूय गव्हर्मेंटूय इनवॉल्व आसता, प्रायवेटूय इनवॉल्व आसता। ते हॉस्पिटल पावना, फॅसिलिटी कमी करता, लोकांक वरांडांक पेशंटांक न्हिदपा पडटा, एक बेडीचेर दोग जाणां न्हिदपा पडटा, म्हणजे सामकें। सो लोकांची तळमळ पळोवन आमचो तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत, कारण आमची सरकाराची येवजणूच, पार्टीची येवजणूच ही लोकांक बरें दवरप। सो त्या येवजणींतल्यान सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदचें हें जवळ जवळ 7-8 वर्सां पयलीं ही येवजण सुरू जाली, फावंडेशन स्टार्ट जालें, हॉस्पिटल सुरू जालें आनी तेजे नंतर मनोहर पर्रीकाराचो सरकार येतकर तें हॉस्पिटल बंद उडोवपाचो हेंचो प्रयत्न सुरू जालो। म्हणजे जें हॉस्पिटल दिगंबर कामतीन पर्सनल कामा खातीर आपल्या खातीर दवरनाशिल्लें, सावथ गोवाचे जनते खातीर जाल्लें, तें हॉस्पिटल केन्ना पूर्ण जावन लोकांक मेळटा आशिल्लें। पूण जी कुड्डेपणां ह्या BJP कडेन आसात, दुश्टीपणां जी आसात, तितूंतल्यान तें हॉस्पिटल तेणी बंद केलें। आतां खंय तरी तें हॉस्पिटल स्टार्ट जाता आनी स्टार्ट जाता आसतनाच दुसरो अपशकून हाडटा तो आमचो विश्वजीत राणे, तें हॉस्पिटल प्रायवेटायज करपाचें हितून। सो विश्वजीत राणेची जी येवजण आसा ती येवजण फक्त हॉस्पिटल प्रायवेट, तो 2 सॅक्टर जे पब्लीक सर्वीस सॅक्टर आसात, पब्लीक सॅक्टर जे आसात 2 इम्पॉर्टंट, एक म्हणजे एड्युकेशन आनी दुसरें म्हणजे हेल्थ। ही दोनूय मुख्य जेन्ना पब्लीक वेलफेअर स्टेटीक पळयतात तेन्ना तितूंतले एड्युकेशन आनीक हेल्थ, आरोग्य आनी शिक्षण ही 2 प्रामुख्य ह्या तितून ती दोनूय तो प्रायवेटायज करपाचे उच्चार ताणें केले आनी तो म्हणटा लेटर आयलें। म्हणजे भितरल्यान ऑलरेडी सेटींग जाल्लें आसा, खंयचे तरी एक प्रायवेट प्लेयर हेणी धरलेलो आसा, तो म्हाका दिसता दिल्लीचो मंत्री इनवॉल्व आसा आनी म्हाका दिसता आमचो विश्वजीत राणेची तर खबर आसा सगळ्यांक, तेगेलें प्रत्येक जें डील आसता त्या डिला फाटल्यान तेगेलें व्हडलें बील आसता। सो हातूंतल्यान तो उद्देश सामकोच क्लियर जाता आनी तातूंतल्यान ते म्हणटात की 33 वर्सांचे MOU सायन करपाचो, नाजाल्यार 99 इयर लीज करपाची। आतां तो उलयता हो PPP प्रोजेक्ट। आतां PPP प्रोजेक्ट म्हणजे एक्चुअली कितें, प्रायवेट पब्लीक पार्टिसिपेशन। आनी जितले PPP प्रोजेक्ट्स जे आमी अंडरस्टँड जाता, काँग्रेस अंडरस्टँड जाता, ते गव्हर्मेंट तांकां एक जमीन खंय तरी प्रोवायड करता आनी तेजे नंतर प्रायवेट खंयची तरी कंपनी थंय इन्वेस्टमेंट करता, सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर ते तयार करतात आनी तेजे नंतर ते गव्हर्मेंटाक ती सर्वीस थोडे पावटी दितात, जावं ती प्रायवेटाज हें करतात आनी आपल्याले पयशे रिकवर करतात। पूण इन्वेस्टमेंट सगळो कोण करता, जो प्रायवेट प्लेयर जो येता तो सगळें इन्वेस्टमेंट थंय करता। आतां म्हाका दिसता हो जो प्रोजेक्ट PPP आसा तो विश्वजितान तो VPP केला, म्हणजे विश्वजीत प्रायवेट पब्लीक पार्टिसिपेशन। सो इट इज नो मोर PPP, इट कॅनॉट बी PPP, इट हॅज टू बी VPPP, विश्वजीत प्रायवेट पब्लीक पार्टिसिपेशन। कारण सावथ गोवाचें जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तें हॉस्पिटल तयार आसा, हें हॉस्पिटल तयार कोणी केलें, सरकारान केलें, सरकाराचे पयशे थंय गेल्ले आसात। सो म्हाजी जी म्हायती आसा जवळ जवळ 150 कोटी रुपया 150 crores हॅव बीन स्पेंड ऑन द इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑन द बिल्डिंग। जवळ जवळ 30 crores रुपीज गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग ऑन मेडिकल इक्विपमेंट्स, थंय मशिनरी आनी बाकीच्यो सगळ्यो जे
जे मेडिकलाक लागतात तें करपाक जवळ जवळ 30-40 कोटी थंय लागतात. जवळ जवळ 25 कोटीची जमिनीची कॉस्ट आसता. 25 crores जमिनीचे कॉस्ट आसा आनी जवळ जवळ ऑपरेशनल कॉस्ट 20 कोटी आसा. म्हणजे हेजो टोटल जो इन्वेस्टमेंट सरकारान ऑलरेडी केला तो 205 कोटी आसा आनी जे ऑपरेशनल कॉस्ट आसा जवळ जवळ 20 कोटी. आतां एक रेडीमेड बिल्डींग सगळो बिझनस स्ट्रक्चर तयार करप आनी तो प्रायवेटाक दिवप हो कसलो PPP? हो म्हाका दिसता आख्खे जगांक हो PPP मॉडेल खंयच आसपाना जो विश्वजितान नेवो हाडला. आनी हातूंतल्यान दुबाव म्हणजे सामको क्लियर येता की विश्वजीत जें कितें करता ताका तो बिझनस. सो विश्वजीत राणेक आमी वॉर्निंग दिवपाक सोदतात, तूं गोंयांक तो VPP प्रोजेक्ट हाडून तूं वेगळो तुगेलो धंदो सुरू करपाक तुका सरकारी पयशांनी एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लीक, म्हणजे तूं लोकां मारून, लोकांचें आरोग्य, लोकांचें शिक्षण मारून तूं वेगळो वेवसाय सुरू करपाक गोंयांक सोदनाका आनी आमी तुका दिवपाना. पयलीं तुज्या सरकाराक सांग की पब्लीक सर्वीस ज्यो प्रायवेटायज करता ताचेर पॉलिसी डिसिजन कितें आसता तें जावनी. वॉट इज युअर डेफिनेशन ऑफ पब्लीक सर्वीस प्रायवेटायजेशन? You have to come clean on this. You just can't say that one letter has come from Delhi and that you will give this South Goa District Hospital to a private party which is built by the public money. This model we have not seen anywhere in the world, and we will oppose it at every cost. आमी जे पब्लीक सर्वीस, जे पब्लीक युटिलिटी सर्विसीस आसात त्यो प्रायवेटायज करपाक आमी तुमकां कशेंच दिवची ना. तूं म्हणटा थंय केलें जाल्यार आनी 250 सीट आमकां एक्स्ट्रा मेळटले म्हणून, आनी हे 250 सीट आसा म्हणजे हे जी आतां गोवा मेडिकल कॉलेजीची 250 सीट आसात ताका वेगळी फी आसतली आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत जे 250 भुरगे शिकतले तेंची फी वेगळी आसतली, कारण ते प्रायवेटा कडेन आसतले, ते फी ते थरयतले. आनी त्यार जे प्रायवेट प्लेयर येतलो तो आपलो प्रॉफीट मॅक्झिमायज करपाचो तेजो उद्देश आसतलो. थंय पेशंटांक कितेंय जावं आनी थंय स्टुडंट्सांक कितेंय जावं तांकां पडना. म्हणजे हो मॉडेल इज नॉट एक्सेप्टेबल. द पीपल ऑफ गोवा इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द काँग्रेस पार्टी अँड वी आर गोईंग टू ओपोज इट. विश्वजीत राणेक सांगपाक सोदता, तूं हेल्थ मिनिस्टर जावचे पयलीं गोवा मेडिकल कॉलेजीन प्रूव केल्लें आसा दॅट दे आर बेटर दॅन द प्रायवेट प्लेस. And I already given you example of cardiac unit. The private players have to close their shop in Goa, close their hospitals in Goa. Kidney unit जवळजवळ हजारांनी पयशे करताले तो तांचो वेवसाय बंद जालो, कारण गोवा मेडिकल कॉलेजीन बरी फॅसिलिटीज मेळटा हें लोकांक खबर आसा. गोंयचे भायल्यो सावंतवाडी ते येवच्यान कारवार ते लोक सुद्दां कितें हें जालें जाल्यार पयलीं GMCक प्रिफर करतात. सो तूं GMCक अंडरमायन करनाका. आमचे गोंयचे डॉक्टर आनी गोंयचे जे रिसर्चर्स आसात तांकां तूं अंडरमायन करनाका. गोवा मेडिकल कॉलेज हॅज इट्स ओन हिस्ट्री. इज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन द एंटायर एशिया. विश्वजीत राणेक खबर ना जाल्यार हें सांगपाक सोदता हांव. अँड दीस मेडिकल कॉलेज इज रिकॉग्नायज ग्लोबली. इफ यू गो टू एनी युरोपियन कंट्री फॉर हायर स्टडीज, पोस्ट ग्रॅज्युएशन MD, जाल्यार तांकां ज्यो स्पेशल बाकीच्यो एग्जाम्स आसात त्यो GMC स्टुडंटाक लागनात. दीस इज प्रुवन. मेळ्ळो आसा बॅगां घेवन आनी ताणें पळयलां की हांगा रेडी बिझनस आसा गोंयांक, इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें रेडी आसा आनी तो PPP मॉडेलाचेर आमकां सगळ्यांक घुस्पयतलो आनी सिटां अशी मेळटली तशी मेळटली करून घुसयतलो. आमी ताका कंप्लिटली ओपोज करता. फर्स्ट गव्हर्मेंट हॅज टू कम आउट व्हेरी क्लीन ऑन द डेफिनेशन ऑफ द पब्लीक सर्वीस प्रायवेटायजेशन. ही पॉलिसी कितें आसती.